हांव डॉक्टर ट्रेसी कोएल्हो सादर करता म्हजी नवी कविता तिगां चेडवांची माय. ऑस्कराची बायल जेनिफर आतां परत आसा गुरवार. आखरेक चवथे फावट चेडो भुरगो जायना तर ह्या घरांत कितें काय तिचो फुडार. घरच्यांक भिवन अशांत मनान तिच्या झुजता अशे अस्वस्थ विचार. गर्वेस्त आसुनूय थोड्यांत तिच्या दुखभरीत चिंतनाचे व्हांवत आसता हुवार. सासूमाय कार्मिनाचें तर खावजा भायर सदांच आसता फेरफेर. मोगान पडून काजार जालो तो म्हज्या सांगण्याचें केल्लेंच ना ताणें केर. इबाडलें घर आमचें उगडून ते पनवतीक आमच्या नशिबंत घराचें धेर. आतां तोंडाक लागनाका तूं म्हज्या अपशकुणा भायर देण्याक हाडलां तर कितें. सुता सारकी सरपड आनी 2-3 फेरयेंतले चेर. मागीर म्हणनाका हांव सदांच मांडटा म्हूण घेर. चलो जावं किंवा चली शेजारचीं फुंगसावां मोजेन फुलयत जाता ओरात. पूण पयशे आसुनूय पयात कार्मिनाची कापास जात. माटवा विणें किरकळपणान तिगांय नातयांचे मनयले तिणें बातिजात. घरच्या मांगरांत कुकड दुकर आसून सुद्दां बारीकशें लेयतांव दिगून करूंक ना तोरात. तें सोड, तिसऱ्या पाडताक जालीं कितलींशीं वर्सां. पूण कुसोड कार्मीन अजून शिंता आणे. सिझेरियन करून दुडवांचो इदवास केलो तिणें. आमगेर जावंक ना भुरगीं ऑपेरासांवां विणें. ते बिबटे दोतोर आपुणूच म्हणटा शाणें. त्या चली नात्रांक केन्नाच तरी दिवंक ना मैपास मोग. गांवांत जल्म प्रकट करच्या वेळार 20 रुपयांचें मारण हाज्या वयर केन्नाच तिणें पेटोवंक ना फोग. आनी अक्कल नाशिल्लो तो ऑस्कर कसलो काय तूं पाय. फामिलीचे पिळगेचो दिवो पिकड उरचो तर तुका फक्त चलोच जाय. ऑस्कर, तूं शिकून भ्रूत. आतां दोळे उगड आनी पळय. ह्या प्रगतशील जगांत चलो आनी चली दोगांय एक. हाच्या बद्दल आनीक जाय तुका मुडावें लिसांव. कार्मीन तर आदल्या काळांतलें अर्थहीन येवजणेचें नासांव. तिच्या अपचारीक कर्माचें तुका कित्याक रे तें पेसांव. शिशूत चेडो किंवा चेडूं जावं देवाचें केलें व्हडलें बेसांव. मिसाक केन्ना कानार पडूंक ना तुज्या अशें पाद्रीचें सेरमांव. आतां तुमी नेणटे आनी जाणटे, दादले या बायलो सगळे जाणां केन्ना केन्ना जाता अशें. कुसव्यांत गर्भ रचलें जशें. चली बाळ म्हूण कळ्ळें तशें. गर्भपात या एबॉर्शन जशें. दुर्भाग्यपणांत जाता अत्याचार. समाजाक आमच्या आयज पर्यंत चिपळून आसा हो दुश्ट विकार. हें काव्य म्हजें आयकून तरी दियात मातशें तुमचो गंभीर विचार. देव बरें करूं.